नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुवाहाटी हांगा एडवांटेज आसाम 2.0 ह्या गुंतवणूक आनी मुळाव्यात बांदावळीचेर आदारीत शिखर संमेलनाचें उक्तावण केलें. 2 दिसांच्या ह्या संमेलनाक उद्देगीक उदरगत, संवसारीक वेवसाय भागीदारी तशेंच आसामच्या लघु उद्देग वाठाराचेर मंथन जातलें. ह्या परिशदेत केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, सर्वानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया तशेंच हेर म्हालगड्या फुडाऱ्यांची मार्गदर्शन सत्रां जातलीं. उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारत उबारपाक पूर्वोत्तर भारताचें म्हत्वपूर्ण योगदान आसतलें अशें नमूद केलें. भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है. आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा. मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे. काल सांज वेळार कला अकादमीच्या पंडित दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कला आणि संस्कृती संचालनालयान आयोजित केल्ल्या 14व्या डीडी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज व्याख्यानमाळेचें उक्तावण जालें. कालच्या सत्रांत भारताचे फामाद विचारवंत गौर गोपाल दास हांचें व्याख्यान जालें. उक्तावण सुवाळ्यात कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना हो महोत्सव लोकांक गोंयच्या उपक्रमी आणि विचारवंत कल्पनाशक्तीची ताक दाखोवन दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय ही तशी कलाकारांची भूमी आसा, तशीच ती हांव म्हणटा की नवीन आयडिया दिवपी, नवीन विचार करपी हेंची भूमी आसा. डीडी कोसंबी हांच्या रुपात आमी हो जेन्ना महोत्सव हांगासर मनयता, आमी आमचो इतिहास परत एकदा लोकांच्या मुखार हाडटा की खरोखरूच गोंय हे तितक्याच इनोव्हेटिव्ह आणि थिंकरांची सुद्धा भूमी आशिल्ली. ह्या भूमीत अशा पद्दतीचे व्हड थिंकर्स जावन गेल्ले आसा, हे तितकेच म्हत्वाचे आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न आमच्या मुखार दवरलां आणि हे स्वप्न जर साकार करतले आसत जाल्यार विकसित गोंय 2037 म्हणजे 10 वर्सां खूब पयलीं जावपाक जाय. हांवें 10 वर्सां इतक्याच खातीर म्हटलां कारण बाकी राष्ट्राच्या पेक्षा आमी 10 वर्सां फुडें आसा इन ऑल सेक्टर्स आणि ह्या सुद्धा सेक्टरांत. म्हणून हांवें म्हटलां इन 2037 आणि ते अचीव करपा खातीर आमी जर 2037 अचीव करतले आसत जाल्यार अशा इंटलेक्च्युअल लोकांची आमकां गरज आसा, अशे मोठ्या थिंकरांची आमकां गरज आसा जे इनोव्हेटिव्ह वेन आमकां वेगवेगळो बदल हाडपाक शकता, तांची आमकां गरज आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित एका दिसाच्या सृजन संगम महोत्सवाचें उक्तावण केलें. हो महोत्सव गोवा मराठी अकादमीन सांखळेच्या रवींद्र भवनाच्या जोडपालवान आयोजित केल्लो. ह्या महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान राज्यभरांतल्या विद्यार्थ्यांक आपली कला सादर करपाक एक माची मेळ्ळी. उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना गोंयांत मराठी भाशेक म्हत्व दिवपा हेतान कोंकणी भाशे सयत लोकां भितर मराठी भाशा आनी साहित्याची लेगीत सरकार जागृताय करूंक पळयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. कधी कधी आपण खूप मोठं करिअर करू शकतो, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतोय की एखाद्या वेळी करिअर झालंच म्हणजे सर्वस्व नाहीये, पण त्याच्यावरती जर संस्कार झाले नसेल तर मात्र खूप कठीण आहे. आज म्हणजे पैसेच म्हणजे सर्वस्व नाहीये, तर संस्कार हे फार फार महत्वाचे आहेत. आपण कितीतरी बघतोय की ज्यांच्याकडे खूप पैसा असेल पण त्यांच्याकडे जर मनशांती आणि संस्कार नसेल तर ते वेगळ्या वाटेतनं पण जाताना आपल्याला वेगवेगळ्या वेळी दिसतात. म्हणून
मराठी भाषा ही अशी भाषा आहे की ज्या भाषेच्या निमित्तानं आपल्या मनावरती म्हणा किंवा दुसऱ्यावरती म्हणा किंवा आपल्या नवीन पिढीवरती आपण चांगले संस्कार करू शकतो. वीज खात्यान आयज सावन पणजेत बेकायदेशीररित्या वीज खात्याच्या खांब्याचेर उबारिल्ल्या ब्रॉडबँड सेवेचे केबल कापपाक सुरवात केली. वीज खात्यान पणजेच्या आझाद मैदान वाठारासावन ही मोहीम चालीक लावन दनपारा मेरेन 15 ते 20 वीज खांब्यावेल्यान केबल टीव्ही आणि इंटरनेट केबल कापून उडयले. ह्या मोहिमेक लागून पणजे वाठारात ब्रॉडबँड सेवेचेर खर परिणाम जाला. तशेंच उच्च न्यायालयान लेगीत हे याचिकेचेर सुनावणी जाल्या बगर इंटरनेट सेवा पुरोवप्यांक तात्पुरती सुटका मंजूर करूंक नाशिल्ल्यान 18 मार्चाक जावपी सुनावणेंत ह्या प्रकरणाचेर विराम लागतलो अशी आस्त आसा. पत्रकारांक म्हायती दितना वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेटये हांणी फाटलीं 10 वर्सां सावन कसलेच पयशे फारीक करिनासतना इंटरनेट सेवा दिवपी वीज खात्याच्या खांब्याचो गैरवापर करतात अशें सांगलें. There are 206 applications which had come and additional 20 which will decided within. There are around 25 applications decided. They have not paid a single rupee. They have been penalized for the license fee and compensation, and a penalty is also raised on them. पहिले आपण तितले कट केलेले आसा ज्याचे कडेन परमिशनां ना. तांणी परमिशनां घेवपाचे, तांणी सर्वे करपाचे, परमिशनां घेवपाची, स्टॅबिलिटी दिवपाची आणि आमचे कडेन परमिशन मागपाचें. सद्या तांणी एकूय पयसो आमी कोणाक पेनल्टी आनी कंपन्सेशन दिलें तांणी एकूय पयसो भरलो ना. म्हणून वी हॅव स्टार्टेड दीस ड्रायव्ह. पयशे दिवंक नासतले कशें रावप, कितले दीस रावप. आमी 10 वर्सां रावले आतां. म्हाका ऑर्डर दिली 26 डिसेंबर 2024 हांवें 1 तारखेच्यान ड्रायव्ह स्टार्ट केला. रावप जाल्यार दे हॅव गॉन टू कोर्ट. दे हॅव ऑल्सो टेकन देअर कोर्स ऑफ एक्शन आनी वी आर टेकिंग अवर कोर्स ऑफ एक्शन. पळय आमच्या हेजेर कोणें परमिशन घेनासतना आमचे कडेन केला तेन्ना वी वील कट एवरीथींग. Then we will give orders, and we have given already all the orders. Otherwise, JE, AE and EE will be fined of 300 rupees per day. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकारांबरोबर घेतिल्ल्या सत्रांत भलायकी खाते कर्करोग चांचणी खातीर 3 लाखांची फुकट चांचणी करपाची मोहीम राबयतात अशी घोशणा केली. फावंडेशन वन चांचणी खाजगी हॉस्पिटलांत केल्यार 2 ते 3 लाख रुपया खर्च येता. पूण ह्या मोहिमे अंतर्गत अत्याधुनीक तंत्रगिन्यान वापरून लोकांची फुकट चांचणी जातली अशी माहिती भलायकी मंत्र्यांनी दिली. तशेंच राज्यांतल्या साबार भलायकी उपकेंद्रांनी 21 प्रकाराच्यो रक्त चांचणी करपाची सोय फुडल्या 3 म्हयन्यांत जातली अशी गवाय मंत्री राणे हांणी हे वेळार दिली. आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज आणि जे कोण टेस्टिंग करपाक रक्त तपासपाक येता बाय डिफॉल्ट कॅन्सरचे मार्कर आणि थायरॉइड आणि इतर काही गोष्टी जे करपाक जाय त्यो टेस्ट आम्ही ऑटोमॅटिकली आम्ही करून त्यांचे आम्ही करतले. म्हणजे त्याचो डेटाबेस आमच्याकडे असतलो. आयज आम्ही केन्ना पळयता केन्ना मनशाक दिसता की आपले कॅन्सर ना, पूण अचानक तेका मागीर एक दीस आमकां कळटा की तेजे अचानक तेका सेकंड स्टेज काय थर्ड स्टेजाचेर कॅन्सर मार्कर करूंक ना. एटलिस्ट कॅन्सर मार्कराच्या माध्यमांतल्यान आम्ही ह्यो सगळे गोष्टी आम्ही खूप प्रमाणात आम्ही कंट्रोलान आम्ही दवरूंक शकता. आयज कॅन्सराचे मार्कर आणि टेस्ट अवेलेबल आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा. आणि हे सगळे गोष्टी हांवें मंत्री जातकूच हे सगळे गोष्टी जाग्यार घालून आयज आम्ही ते मॅन्डेटरी आम्ही डॉक्टराक सांगलेले आसा तुम्ही टेस्ट करपाक काय हरकत ना, करा. म्हणजे आम्ही पॉप्युलेशन आणि गोंयची जनतेची योग्य तरेन आम्ही सेवा करू शकतले. आणि त्याच बरोबर एक कॅन्सराची दुयेंस आणि रोग या तरेच्या अक्षरशः परिवार समाप्त जातात. आणि म्हणूनच त्या दृष्टिकोनात खरी तरी सरकारान पावलां घेतल्या तर आम्ही वेगळ्या तरेन आम्ही हे सगळे गोष्टी आम्ही लक्षात घेऊन आम्ही एक इंटिग्रेटेड सिस्टमच्या माध्यमांतल्यान सेवा बी दिवू शकता. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेक काल 6 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहाराच्या भागलपूर हांगा आयोजीत कार्यावळीत येवजणेचो 19वा हप्तो जारी केलो. केंद्र सरकारान शेतकारांक खातीर राबयल्ल्या अशा वेगवेगळ्या येवजण्यांक लागून देशभरांतल्या शेतकारांक आधार मेळटा. गोंयच्या कांय शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकाराच्या ह्या येवजण्यां विशीं आभार मानले. हेल्प मेळटा पळय न्हू, तेजेर आमकां कितें सारें जावं आनी कितें हें करपाक हाडपाक मेळटा कळ्ळें. आनी आमचें जाता कितें आमकां मेन पावर म्हणटा ती कमी जाता. तो आसल्या उपरांत आमकां मेन पावर कमी जाता. कित्याक पावसान दिसान तें मातशें खूब हें करचें पडटा, आमकां काम करचें पडटा. हेका लागून आमकां मेळटा तें आनीकूय इल्लें सुबेज दिल्यारूय जाता. गव्हर्मेंटाची स्कीम म्हाका मेळ्ळ्या म्हणजे कंपाऊंड बांदता आसतना जी कितें सबसिडी मेळूंक जाय ती म्हाका दिल्ली आसा तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान. ऑलरेडी पयलीं करून ते दिवचें पडटा, एप्रुवल घेता आनी मागीर ते हें करता कोणी क्रेडीट करता थोड्याच्या म्हयन्यांनी.
त्या बद्दल आमी गव्हर्मेंटाचे उपकारी आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटात मेळोकूच जाय न्हू, कित्याक शेतान मोठोसो फायदो काय ना, भितून भरपूर तुका त्रास आसा तशें पळोवंक गेल्यार. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.